मातेवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान 22-24 वळ 42 ते 51. म्हणटोच तुमचो सोमी खंयच्या दिसा येतलो तें तुमी नकळत देखून जागृत रावात. हे मात मनात दवरात. कोणूय गोरकार रातीच्या खंयच्याय पारार चोर येतलो म्हूण जाणो आसलो जाल्यार तो जागृत रावतलो आसलो आनी आपलें घर फोडून नागोवंक दिवचो नासलो. म्हणटोच तुमी तयार रावात, कित्याक तुमी चिंतनात ते घडयेर मनशाचो पूत येतलो. घरांत आसतल्यांक वखदार जेवण दिवंक दोनी विस्वाशी आनी शाण्या चाकऱ्यांक आपल्या घराब्याचेर अधिकार दिता. असलो चाकर कोण जायत? आपलो दोनी येता त्या वेळार आपलें काम करता तोय ताका मेळत तो चाकर सुभागी. हांव तुमकां खरेंच सांगता, तो ताका सगळे आपले दवलतींचेर अधिकार दितलो. पूण बासकूळ चाकर आपणाच भितर अशें म्हणत जाल्यार म्हजो दोनी येवंक काळाव करता आनी आपल्या बरोबरच्या चाकरांक मारूंक आनी बेबद्या बरोबर जेवंक आनी पियेवंक लागत जाल्यार तो रावनासलेल्या दिसा आनी तो नकलो आसलेले घडयेर त्या चाकराचो दोनी पावतलो आनी ताका कडक शिक्षा दितलो आनी ताची गोत दोंग्या सारकी जायची करतलो. थंय सगळीं रुदन करून आनी दांत करकरावून आसतलीं. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.